चिमलाच्या प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्पा खातीर निश्चित केल्ल्या सुवातेची सर्वेक्षण पुराय जाल्लेलें आसा। संबंधीत खाते निमणो सर्वेक्षण अहवाल सरकाराक सादर करतले अशी अधिकाऱ्यांनी म्हायती दिलेली आसा। मजगतीं चिंबलकरांबरोबर मुख्यमंत्र्यान बसका आपयल्ली, ताका चिंबलकरांनी पुरायपणान न्हयकार दिला। युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभा आड फाटल्या एका म्हयन्यासावन चिमलाकारांचे आंदोलन सुरूच आसा। मुख्यमंत्र्याच्या आदेशाप्रमाण चिमलाच्या तळ्यार तळाचे सर्वेक्षण सुमार 3 दीस चालू आशिल्ले, जे आयज अर्ध्या मायत्यार सोंपले। संबंधीत खाते निमणो सर्वेक्षण अहवाल सरकाराक सादर करतले अशें अधिकाऱ्यांनी म्हायती दिल्या। मजगतीं ह्या सर्वेक्षणा उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आयज सांजेच्या 6 वरांचेर युनिटी मॉल आंदोलकांकडेन संवाद साधून उरिल्ल्या प्रस्नाचेर चर्चा करतले अशी म्हायती मुखार आयिल्ली। मात चिमलाकारांनी आयज आमी मेळूंक शकना, आमचे कडेन सारकी कसलीच म्हायती ना, आमी आमची बसका घेवन मागीर गरज पडल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतले, मात आयज करचे ना अशी म्हायती थळाव्यांनी दिली। तशेंच हे प्रकल्प सरकारान स्क्रॅप करचे अशी मागणी केली। हे दोनूय प्रकल्प आतां स्क्रॅप जाता काय ना हाचेर आतां सगळ्यांचीच नदर केंद्रीत आसा। आताच इन्स्पेक्शन सर्वे कंप्लीट जाला। ओके, the only thing is that the minutes have draft minutes आमकां सगळ्याक सर्क्युलेट केला, each and every government department as well as us. We will check the minutes correlated with whatever we have also observed during this last 4-5 days, and after that we'll finalize it and submit it within 24 hours to the government. Whatever we have stated, they have said that they are going to put it in the. They have recorded it. Yes, they have recorded it according to them. We'll now have to check and see if they have actually recorded it in the minutes. आणि आज इन्स्पेक्शन कंप्लीट जाता, सगळें कंप्लीट जाता। आता हे जो रिपोर्ट जो आसा गव्हर्नमेंटाक सबमिट करता, मागीर तेजे उपरांत गव्हर्नमेंट डिसिजन घेता। सो भितर एक्सकेवेशन जाला, सो तितून कितें हे टायमार जातलो फॉर सर्वे? ना एक्सकेवेशन जालें ते जालें, इज ओन्ली ट्रेसिंग ऑफ वॉटर लायन्स। हय, पूण ते एक्सकेवेशन जालें म्हणटकीर ते मागीर चेंज जाता न्ही? ना एक्सकेवेशन जालें की तुका ते मायक्रो कॅचमेंट म्हणटात, ते ल्हान जाता, घराचो तुमी बांदल्यार ल्हानशें चेंज जाता, डेट व्हडली मेजर कॅचमेंटाक एफेक्ट जायना। दॅट इज अ डिफरंट इश्यू कितें आशिल्लें, तेंची ते कॅचमेंट एरिया मार्किंग जाय आशिल्ली, तेंची एक वेगळे ड्रॉइंग आशिल्ली, विलेज आसाची, ते आमी घेतल्या कन्सल्टेशन। एक आमचो NIOची आशिल्ली ते घेतला, आनी दुसरी एक वटलँडाची आशिल्ली। देर आर वेरियस रूल्स एंड रेग्युलेशन बाय वीच ते रिड्यूस द एरिया, कित्याक डिपेंड ऑन द टायप एरिया, डिपेंड ऑन द लोकॅलिटी, अर्बन एरिया, नॉन अर्बन एरिया, वेगळे वेगळे रूल्स आसात। सो तेंचे कितें म्हणणें आसलें हांवें घेतलां सगळें, आनी तेंच्यांनी ज्यो दाखयला विलेजसान सगळे तेंचे बरोबर वचून सगळे तेंचे स्प्रिंग्स, मागीर चॅनल आनी कितें सगळे वेजिटेशन सगळे आउटफॉल टू द लेक सगळे मार्क केल्या। सो आज सर्वे कंप्लीट जाता। आता गव्हर्नमेंटान रिपोर्ट ह्या जावपाक कितलो टायम लागतलो सर तुम्हाला? सो रिपोर्ट कोणाक फॉरवर्ड करतले तुमी आतां हो? हांव ते कलेक्टराक दितलो, कलेक्टर मागीर CM सराक दितलो। क्लियर सकाळी सांगला तेका आमी 9:30 सांगलेले, मागीर त्याच्या 1-2 वरांत तो रिपोर्ट येयला दिसता, तो CM मेळोंक शकता। तुमकां दिसता ते 30 तारखेचे मिटिंगेक लागून ते तुमकां आपयला? जावंक शकता कित्याक आमचो एकूच डिमांड हा, 3 ज्यो मिटिंग्यो जाला तितून दोन्ही प्रोजेक्ट हे स्क्रॅप करपाक जाय म्हणून। आणि तळ्यार लेखाचे काय कितें पळयता, आयज सीएमान सांची मिटींग आपयल्ली, तेंच्यांनी म्हटलां की आयज ते येवचे ना म्हणून मिटिंग जाला न्हू पळय, कितें जाला ते आतां भायल्या भायर CMाक मेळलेले आनी म्हाकाय खबर ना कितें उलोवप जाला ते, कळ्ळें न्हू। आनी CM तेंचे बरें सारकें ते वयतालो, कित्याक तेमी ते लिस्टपाक केला न्हू, ते आतां पळय वेटलँडाचे, मागीर आमचे नायो, मागीर दुसरे इकोलॉजी, ते सगळे पळय ते इंजिनियराक गव्हर्मेंट सायडीच्यान प्लस तेंचेय सायडीच्यान CMान सांगला, तेंचेय सायडीचे मनीस हाड न्हू, कित्याक ट्रान्सपरन्सी जावची। तुम्ही ना म्हणटात सुमार CMान आपयला ते म्हाका खबर ना, कित्याक तेमी ते भायल्या गेल्ले त्या दीस तुम्ही मिटिंगेक नासले? त्या दीस मिटींग आपयली तेन्ना सीएमाक बंगल्याचेर? ना ना मात सीएमान सांगला तुम्ही सगळे मिटिंगेक तुम्ही आसले म्हणून, MLAs बीन सगळे? ना, तेंची मिटींग जाली तेन्ना हांव ना, तेन्ना हांव ना। आयज जे सोंग आपयल्या विलेजरांनी तुमकां दिसना की वचून CMाक मेळचें म्हणून तेन्ना आपयल्ले फर्स्ट टायम जेन्ना सांगलें तुका सांगपाक म्हाका कांयच खबर ना, कितें उलोवप जालां तेंच्या आवाजान कांयच खबर ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।